दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मग भाव बहिणीनो, द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट 5 रिचेस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड म्हळ्यार ह्या संवसारांत अति ग्रेस्त पयले 5 ग्रेस्त संवसाराचे चड ग्रेस्त पयलो दुसरो तिसरो ग्रेस्त मनीस कोण म्हण विचारल्यार तातूंत पयलें स्थान घेता एलॉन मास्क म्हणलो 40 वर्सांचो 40 वर्सां मात 50 वर्सां जावनात 40 वर्सांचो एलॉन मास्क म्हणलो. ताची कंपनी जावन आसा टेस्ला कंपनी. वो अमेरिकाच्या टेक्सास म्हणल्या कडेन रावता, जेवान कडेन वस्ती करता. टेक्सास म्हणल्या गांवांत, अमेरिकाच्या टेक्सास म्हणल्या गांवांत वस्ती करता. खाली 40 वर्सांचो. टेस्ला म्हणल्यार नवीत कार कंपनी, इलेक्ट्रीक कारां आनी नवी कारां. तो संवसाराच्या अति श्रेश्ठ ग्रेस्त मनीस, संवसारांत चड आस्तबोदी कालो ग्रेस्त मनीस म्हूण. ताच्या कंपनीचें नांव टेस्ला म्हणून. ताची आस्त 197 म्हळ्यार $197 बिलियन, $197 बिलियन. ती कार कंपनीचो मालक तो जावन आसा, टेस्ला कार कंपनीचो मालक. हाची आस्त पळया $197 बिलियन. ताचे उपरांत दुसऱ्या स्थानार आसा जेफ बेझोस म्हणलो, 57 वर्सांचो. आनी हो वॉशिंग्टनांत येता वस्ती करना आसा, 57 वर्सां प्राय. अमेझॉन म्हणली हाची कंपनी, हाचे कडेन $182 बिलियन. आमकां चिंतूंक जाता बिलियन न्ही, बिलियन डॉलर. $182 बिलियन. वो थोडले वास्त ताचे वास्तबोधीक ताचे कडेन आसा. आनी तो कळ्ळें काय म्हणजे संवसाराचो रिटेल म्हळ्यार वस्तू विकचो लार्जस्ट रिटेलर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जस्ट रिटेलर तो. तितली आस्त वस्तू विकून आनी प्रती कंपनी आहा ताचे कडेन. अमेझॉन म्हणली कंपनी आहा. तुमी ह्या मार्केटीक येता अमेझॉन म्हणली वस्तू मेळटात. आनी तुमी इंटरनेटार धाडल्यार अमेझॉनाक मेल केल्यार ते तुका वस्तू घरांत धाडून दितात. तयली कंपनी कहले वस्तू कापडां, टी शर्टां, TV आनी खालें फ्रिजां, वॉशिंग मशीन खालें जाल्यार ते घरांत दिपावीत करतात. जेफ बेझोची अमेझॉन कंपनी. तिसऱ्या स्थानार आसा बिल गेट्स म्हणलो, अमेरिकाचो. 65 वर्सांचो, 60 वर्सां प्रायाचो. तो अमेरिकाच्या वॉशिंग्टन म्हणल्यार DC म्हणल्या कडेन वस्ती करता. मायक्रोसॉफ्ट कंपनी, कंप्युटर कंपनी वय सॉफ्टवेअर कंपनी ताची मायक्रोसॉफ्ट कंपनी म्हणून. $132 बिलियन, $132 बिलियन आस्त आसा ताची आस्तबोधीक आसा. $132 बिलियन. ताच्या मागीर येता बर्नार्ड आर्नॉल्ट म्हणून 4थ्या स्थानार आसा. हे 71 वर्सांचो, 71 वर्सां प्रायाचो. तो पॅरिसांत वस्ती करता. LVMH म्हणली कंपनी. ती लग्झरी वस्तू, लग्झरी म्हळ्यार कार आंबिकी लग्झरी, नेक्लेस आंबिकी, डायमंड आंबिकी, डायमंड भांगार आनी वज्रां आंबिकी, अति सूक्ष्माची वज्रां, लग्झरी मोलादीक वज्रां अशें बरें विकचो मनीस तो बर्नार्ड आर्नॉल्ट. ताची आस्त $109 बिलियन म्हूण सांगता. 5व्या स्थानार आसा मार्क झुकरबर्ग, 30 वर्सांचो. मार्क झुकरबर्ग 36 years old. ताची कंपनी जावन आसा फेसबूक. तो कॅलिफोर्नियांत वस्ती करता. फेसबूक म्हणली कंपनी सुरू करून सोशल नेटवर्कींग सर्वीस म्हणली कंपनी सुरू केल्या ताणें, सोशल नेटवर्कींग कंपनी. आनी ताची आस्तबोधीक जावन आसा $95.6 बिलियन, $95.6 बिलियन. मोगाच्यानो आमचे लागीं हांची आस्त पळयतना इतलोचो दुडू संवसाराचो आनी हांच्या हातांत आसतना तांचे पळयतना आमची गत पळयतना हांगा गॅसाचें सिलिंडर हाडूंक आमचे कडेन गत ना. करंट बील बांदूंक आमी आज फाल्यां गी म्हणून पेसाडटा करंट बील बांदूंक. थोड्यांक गॅस सिलिंडर हाडूंक उड्डा पट्ट करतात घरा शेजाऱ्यां कडेन इल्ले पयशे सारन. वय आतां आमची इकॉनॉमी ह्या फावटी इकॉनॉमी परच्या बजेट उपरांत इकॉनॉमी प्रायवेट जाल्या. प्रायवेट
येदोळ मुसर ती सोशल इकॉनॉमी आशिल्ली. सोशल इकॉनॉमी म्हळ्यार आशिल्ले आनी नातिल्ल्या कडेन दुबळ्यांक इलेक्शन दिवन सबसिडी म्हणून मेळटाले. गॅस सिलिंडराक आमी 400 दिवंक 300 रुपये 400 रुपये गोवोरमेंट दिताले. तशें 400 रुपयांक सिलिंडर मेळटालें. आतां ते गोवोरमेंटान दिवचें काडलां तें म्हळ्यार प्रायवेट. तुका जाय जाल्यार काणयनातल्या सोड म्हणल्यार प्रायवेट. आमी फुल्ल पयशे दिवन काणयचे. प्रायवेट आमकां विकतात. प्रायवेट कंपनी आयल्यात त्यो आमकां गॅस आनी फ्राय विकतात. आतां परच्या बजेट आतां न्हू देखून सड्याच्या मोलां चडटात म्हळ्यार प्रायवेट बिजनस करता येतात. मोगाच्या न्हू आमकां यांची थापावत पळयात. तांकां ग्रेस्त म्हणटा आमकां भारतांत सुरूच्या 1% ग्रेस्ता लागीं 1% 100 मनशांत 1 मनीस म्हणटा आमी. तशें हजारांत 10 मनीस म्हणल्यार बरी. तशें 1% मनशां लागीं 1% भारतांत 1% 42.5 42.5 42.5 म्हळ्यार 42.5 आस्त बदीक तांचे कडेन आसा. सोमा भारताची आस्त सगळे भारतांत असले आस्त सांगाता गेलो जाल्यार तो सोमा अर्दी आस्त एका % लोकां एका शेकड्या लोकां लागीं आसा. आनी 50 शेकड्या लोकां लागीं 50 दुबळे जावन 15 आमी काणयल्यार 50% लोकां लागीं म्हळ्यार अर्द्या भारताच्या परजे लागीं भारताचो लोक इस्रायलान गेलो सोमा लोक ग्रेस्ता प्रकार लेख दिवन दुबळ्यांक ग्रेस्त जावन दुबळ्यांक फाटी फाटी लेख केलो जाल्यार उरल्या दुबळ्या अर्द्या लोकां लागीं 2.8 म्हळ्यार 100 रुपये आसल्यार एका ग्रेस्त मनशा लागीं 42.5 रुपीज 2.5 रुपये आनी 50 पयशे तांच्या हातांत आसात. एकल्या कडेन आसात. आनी उरल्या दुबळ्या 50 लागीं ह्या लायनींत दुबळ्या ग्रेस्तां प्रकार लायन करून गेली जाल्यार उरल्या 50 लागीं 3 रुपये नात. 3 रुपये आमी 50 जाणांनी आमी दुबळ्यांनी वांटून काणयचे एका दिसा. पळया कली थापावत पळय बाबा केदो व्हडलो थापावत ग्रेस्त आनी दुबळ्या मदें थापावत पळया. हें कॉन्ट्रास्ट हाचें बरें पळय. हें कॉन्ट्रास्ट पळोवन जेजू वळवळटा आनी वळवळटा. आज आमी लुकाच्या वंजेला 16 अध्याय आज आमी ध्यान करता येता. हांव मिसाचे वासाप हातूंत आसा तातूंत आमी ध्यान करता येता. ग्रेस्ताच्या आनी दुबळ्या मदें आसो थापावत जेजू एका काणयेंत इतलो बरो देव सगळ्या बायबलांत मेळना तो थापावत जेजू दाखयता. ताची जिणी आची जिणी हाकाचो कॉन्ट्रास्ट थापावत ता काणी हाका असो कोलो थापावती कोलो फरक घे म्हणून जेजू दाखयता. ते कॉन्ट्रास्ट दाखयता आनी जेजू कळवळटा. जेजू मस्त वळवळटा आनी कळवळटा. हे दुबळ्या मदल्यो दुबळ्यांची फारीगत आनी ग्रेस्ताडे जमो केलो दुडू पळोवन जेजू म्हणटा ग्रेस्ताची जिणी आमी आशेतावंगी ताचे लागीं बरें घर आसा. आतां आमी ध्यान करया लुकाच्या वंजेलांत अध्याय 16 आनी 17, 18, 19 आमी ध्यान करया. 17, 18, 19, 20 आनी 21 म्हणून ध्यान करया. त्या तापा पळया आमी असो तापास तातूंत ग्रेस्त मनशाची आनी दुबळ्याची दुर्बळ्याची काणी तातूंत आसा. देखून ग्रेस्ताची ग्रेस्त जिणी जी येता ताच्या लागीं बरें घर आसा. ताच्या लागीं बरें नेसान आसा. जाय जाली बरी मुस्तायकी नेसान ताचे कडेन आसा. ताच्या लागीं जेवण पिवण खाण जाय पुरतें दरबस्त खाण पिवण जेवण आसा. सकड आसा. घर आसा बरें व्हडलें मजबूत घर आसा. बरें नेसान आसा आनी जेवण पिवण खाण दरबस्त आसा. लाजारस दुबळो ताच्या लागीं घर ना. ताच्या लागीं खाण पिवण कसलेंच ना. ताचे कडेन आसा आंगार पुरो कोरोजू बरी मुस्तायकी ताच्या लागीं नेसान ना. बरें नेसान ना. ताच्या लागीं आसा नेसना बदला कोरोज मात आंगार सगळी कोरोज. आनी ताची लणविकाय पळयली म्हळ्यार कितलो लणवीक म्हळ्यार तो पेटो येवन ताका लेवता. पेटो लागीं आसो म्हळ्यार पेटो आंग लेवता म्हळ्यार लणवीक म्हणून अर्थ. दुर्बळ बस स्टँडान पेटे लेवल्या बरी. ताची थापावत पळया फरक पळया ताका आनी ग्रेस्त मनशाक. ह्या दोगां पैकी तुका कोणा बरी जावंक जाय मोगाच्या भाव भयणी. म्हाका कोणा बरी जाय आमकां कोणा बरी जावंक जाय. ह्या दोगां पैकी आमकां कोणा बरी जावंक जाय. हें सवाल जेजू आमच्या भितर विचारिना. तें वाचताना आमकां कळटा. हें सवाल विचारता जेजू म्हणून. ह्या दोगां पैकी तुका कोणा बरी जावंक जाय गे म्हूण. तूं कोणा बरी जावंक प्रिफर करताय. ग्रेस्ता बरी गे या दुबळ्या लाजारा बरी. कोणा तुजें प्रिफरन्स कोणा बरी जावंक. जाप दिवच्या पयलें सेकंड टायम परतून जेजू थापावत दाखयता. ह्या संवसारांत मेल्ल्या उपरांत मरच्या पयलें मरल्या उपरांत दिता. तें आयकून तूं कोणा बरी जावंक आशेताय तें तुवें निर्धार करचो. भोव बरें जावन आसा. तुवें आनी हांवें निर्धार करचें पयलें न्ही आयकल्या उपरांत आमी निर्धार करचो. भोव वाजबी जावन आसा. ह्या दोगां पैकी आमकां कोणा बरी जावंक जाय.
तूं कोणा प्रिफर करताय, कोणा बरी जावंक प्रिफर करताय. देखून हें कॉन्ट्रास्ट पोर्ट्रेट पळय दोगी मरतात. लाजारसय मरता, तो ग्रेस्त मनीसय मरता. ताची परिगत बदलाता. तांचे हाण्या बदलाता. दुबळ्याक आंज येवन उखोवन व्हरतात, सर्गा उखोवन व्हरतात, वयर येता, आंज येवन वयर उखोवन व्हरता दुबळ्या लाजारासाक ते आंज येवन ताका सर्गार उखोवन व्हरतात. तो ग्रेस्त तो पाताळाक देंवता आनी वळवळे ताचे सुरू जातात. येदोळ मुसोर तो गम्मात आसलो, गम्मातान मजा करतलो. आतां मजा वचून ताका सजा मेळटा, वळवळे सुरू जाता, वळवळ्यांची सजा. पाताळांत यमखणांत कितें उज्यांत आमकां उज्याचे वळवळे सुरू, देंवसाराचे वळवळे सुरू जातात. आतां तूं कोणा बरी जावंक प्रिफर करताय म्हण जेजू आतां सांगता. थंय सवाल विचारता, जाप आमी हें पळयल्या उपरांत दिजे, तुका आंजे आनी वरजे गी या तुका सैतानांनी वळून पाताळांत घालीचे. कोणा बरी तूं ग्रेस्ता बरी जाताय गी या लाजार बरी जाताय. आतां तुवें सांगाचें तूं कोणा बरी जावंक प्रिफर करताय, कोणा बरी जावंक. मोगाच्या न्हू जिणेंत पटोवचें जावन आसा ग्रेस्त काय. आमकां जिणेंत पटयता, तो पटयता, वो पटयता म्हणटा हांव. ना आमकां पटोवची, खेदाळे पटोवचें आमकां जिणेंत ग्रेस्त काय. जिणेंत लग्जुरी, संवसारी बऱ्यो वस्तू, फायन थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. आमकां खाणेताना फायन थिंग्स जायचे, बऱ्यो वस्तू जायचे. कार खाणेताना चड मोलाचें, आनिल्लें पुरा ऑटोमॅटीक जायचें आमकां, ऑटोमॅटीक. तो आरसो आसा पळय, जस्ट आरसो मात्र तांचो ऑटोमॅटीक आहा, उरलें परस सेम काराक हे कार हाडला. हांव विचारलें खाले ताका पोरयेकले हाडले अनंत कार, ताका खाली 14 लाख आनी तुज्याक 24 लाख. 10 लाख चड खाल्याक म्हळ्यार खाली 2-3 सवलत्यो भितर. आनी हे बटन दामतना आरसो तो मिरर फाटी मुखार पळोवचो आरसो तो एक ऑटोमॅटिकली 3 येता. आनी तो कितले पयशे तो आरसो हांवें सांगलें पक्कन घालूंक जालो जाल्यार सगळो घालचे पडटा. कितले जातात, कितले हजार ऑटोमॅटीक न्हू तो. जस्ट एक आमकां एडजस्ट करूंक आमच्या हातान करूंक ना. हेपटी दवरल्यार मागीर तसोच आसता तो. बेश्टे आमकां काळ्यो सवलत्यो जायचे. देखून जिणेंत आमकां खाल म्हणल्यार जिणेंत पटोवनचें आमची ग्रेस्त गाय लग्जुरी कारां, हली ऑटोमॅटीक कारां, चड ऑटोमॅटीक कारां, आरशे 3 इनेचे आनी घली दिल्लेशें पुरा कंप्युटरान घाल्ल्यांक पळयता न्हू, कोंड बटे लाख आनी लाख चड लग्जुरी वस्तू. मागीर खाल्यार संवसारी बऱ्यो वस्तू, फायन थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. नेकलेस काडयतना प्लॅटिनम जायचे आनी भांगर काडटा मोतयान ताच्या गुवळ वर्ती जायचे, मोतयांची थंय जायचे. ते करून आमी वस्तू काडयतना आनी वस्तू घेतना फायन थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड म्हणटा हांव. फायन थिंग्स इन द वर्ल्ड, संवसारांत आसुल्ल्या पैकी बऱ्यो वस्तू जायचे आमकां. देखून हें आमकां खालें हें पटोवचें, हें पटयता तें मोगाच्यान वस्तू पटयता. आनी आमकां हांगा आसून कावन्सिलिंगांत आसून वचून हांगा लोक येयल्या वरवीं हांगा तांचे दुखान दुखाच्या कोंडान बुडटाना घरचीं ताका उखलतात. हे नासल्यार उखलून खारार घालून हाडल्या बरी हाडटात. पोरयेकल्या बाबा काडलां, भयणी काडलां, त्या भुरग्यांची आवय, त्या भुरगीं कॉलेजीक येतात, भुरगीं एकलो कामाक रिगला. हिणें हें केलां म्हळ्यार ऑनलायनार तुका एक बॉक्स भांगार येता म्हणून, बोदीक म्हाका मेळटा म्हणून, एक बॉक्स भांगार येता म्हणून. आनी तिचे जालें भांगार तें घालून तुवें इतलो घालीचें म्हणून, तितलो टॅक्स भरीचे म्हणून, इतलो टॅक्स भरीचे तुवें, म्हाका इतलो टॅक्स भरूंक आसा, देखून तुवें इल्लें भरूंक पडटा टॅक्स, तुका इतलें भांगार. कोणी जाल्यार आमकां भांगार दिता गी ह्या संवसारांत, आधुनीक संवसारांत. तुका भांगार दिता, म्हजे कडेन मस्त भांगार मेळ्ळें आसा. हे फाटी म्हणजे वट्टूक आमकां पटोवचें. कोण पटयता ग्रेस्त गाय, भांगार जाय म्हाका म्हणून. एक बॉक्स भांगार येता, देखून तुवें पयशे बांदिचे म्हणून. कितले बांदिचे गी म्हणून, कितले बांदी म्हळ्यार 20,000 बांदले. आनी इल्लेशें बांदूंक आहा हांगा इल्लेशें तें वाची ड्युटी बांदूंक आहा, ती तूं बांदता की थंय बांदता की हांगा बांदल्यार बरी जाली म्हण तशें तिका नडचें. परतून कितले बांदिचे तुवें 20 रुपया. मरे बांदच्या पयलीं आनी एक फोन येता 20 न्ही 40,000 म्हूण. तशें 1 लाख केल्या मागीर ना, मागीर तांचे कडेन वता तुका तुजें मायंड तें धरून येता, तुजें विकनस पळयतात, त्या विकनसाक अशें केल्यार तूं करताय म्हणून. तशें करून 25 लाख जाल्ल्या वेळार अरबियान तांचें भांगार आनी प्रकरणां तो बिरमो तूं कोणाच्या घरा वचून गळटा थंय बायल्या गांवांत. ते धाडल्या पयशांनी बायले आस्त काडून ते रीण फारी जाल्या उपरांत इल्ले बँकांत आसतना हिचीं कारबार हांगा भांगाराचो बॉक्स येता, कोंडो येता. कोंडो केदाळ येयलो, भांगाराचो कोंडो येता म्हूण. आतां म्हणटा भांगाराचो कोंडो पळय आशिल्ले हांव पटोवन पडली म्हूण. कोंडो, भांगाराचो कोंडो ना मांडो अस्कत मांडो, भांगाराचो कोंडो. कोणी म्हणे भांगाराचो कोंडो, वो मांडो ना, मेंदू ना.
तशें देखून तिचे म्हाका कोंडो वचून आतां मांडो ना म्हणटा म्हाका मांडो ना मांडो ना म्हणटा त्यो मांडो आसा म्हण सो करचें जाल्यार आमकां 1 म्हयनो काणयलो हांगा तिच्या घरा हाडून खंय जुगत काणय जाल्यार ते कुटुंबाच्या सगळें आमी आसा म्हणून आतां ल्हानसो ताका तिच्या तांचो जागो विकूंक पळयतात. तशें देखून पळया आमकां वडटा आमकां वडणी ल्युअर म्हणटा आमी ल्युअरींग गिरेस्तकाय तर फाटगी ना मोगाच्या न्हू हिचे बरीत पयशांक आसून आनी एकल्यांनी म्हाका व्हडली कंपनी आसा लंडनांत हांगा टॅक्स भरनासल्या खातीर म्हाका ते म्हजी कंपनी विकूंक जायना हांव विकता आनी तुका दिता म्हाका टॅक्स भरूंक इल्ले पयशे दी म्हूण एकल्या विचारलो आनी 96 lakhs दिल्यात टॅक्स भरूंक ताका आनी म्हणटाना 96 जाता म्हणटा आतां म्हणटा हांव तूं आस्पत्र्यांत म्हाका कॅन्सर म्हाका ट्रिटमेंटाक येयले द्या भायर वचून चलोवंक जायना म्हाका ट्रिटमेंटाक बील भरनासल्या आस्पत्रेंत हांव सोडिना म्हूण कसले टॅक्नीक्स यूज करतात पळया आनी हिने 96 lakhs दिल्यात सगळ्यांचे म्हण काणून आनी पुरा पोर आनी एका भयण फोन करता म्हजे खातीर म्हाका फादर 40 लाख गेले म्हणून 40 आनी 2 लाख गेले म्हणून आनी एक इंजिनियर आनी मम्मी खालें सदस्य करता कित्याक देदेस्पर जालें आमी तिचें मोबायल ती नातिल्ल्या वेळार मोबायल चॅक करतना तिणें 40 आनीच्या वयर लाख दिवंक जाल्यात कोणाचे पयशे आनी प्रकार सगळ्यांची फोनां येता ती देदेस्पर जाल्या बें न्हिदोंक जायना जीव सगळो कामता म्हणून मागीर हांगा हाडलें तिका पळया गी एकच काल म्हळ्यार फोटोंचें आस्त आमकां व्हडली आस्त जायचे संवसाराचे लग्झरी जायचे संवसाराच्यो बऱ्यो वस्तू फायन थिंग्स इन द वर्ल्ड संवसारांत आसल्यो बऱ्यो वस्तू जायचे ते वायट गे तर वायट न्ही बगार ताच्या सांगाता वेची थाळणी वायट त्या संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान न्ही संवसाराच्यो वस्तू बऱ्यो वस्तू बरें कार आसचें बरें घर आसचें वायट न्ही सोमी वायट म्हणना ताच्या फाटल्यान हेची थाळणी वायट ती खोटी ती नाश करता ती लगाड काडटा आमकां गत नातल्या बरी करता आमकां दूख आनी तोंड पुसच्या बरी करता ती थाळणी त्या ग्रेस्तकाय वट्टू त्या लग्झुरी वट्टू द फायन थिंग्स इन द वर्ल्ड वट्टी हेची ती थाळणी आमकां सत्या नाश करता ग्रेस्तकायेची ती वडणी वडटा ल्युअर तुका थाळटा ल्युअर म्हळ्यार एका तरेची तुका नाडणी थाळणी नाडचें थाळणी ग्रेस्तकायची थाळणी आनी ताचो परिणाम आमच्या वयर तसो परिणाम आमच्या आत्म्या वयर तसो परिणाम पळयचे त्या ग्रेस्तकायची थाळणी आयिल्ल्या वेळार तसो परिणाम आमच्या आत्म्या वयर कठीण आमच्या आत्म्या वयर तसो परिणाम आसा आमच्या आत्म्या वयर आमच्या आत्मी जिणे वयर कठीण परिणाम आसा देखून ताका आमी गुमान दिनासतना रावंक जायना ह्या थाळणेक आमी गुमान दिनासतना आमी दिजेक्त पडटा ह्या थाळणेक ग्रेस्तकायच्या थाळण्यान म्हाका जर तर ग्रेस्तकाय वडता जाल्यार ही थाळणी वडता जाल्यार थंय वच पयशे कर हातूं पयशे कर हातूं कमाय आनी बुडय म्हणून देखून आमी ते थोडी पॉलिसी ताची पॉलिसी हाची पॉलिसी तातूंत घाल दोडे जातात घाल्ले पयशे 3 म्हयन्यान काडूंक जातात पयशे घाल म्हणून आनी पुराय बुगरी गुंडयल्या बरी घालतात वय मोगाच्या न्हू कर न्हू कितलीं जाणां बुडल्यांत इन्शुरन्स पॉलिसी कर तें कर हें कर म्हणून कितलीं जाणां बुडोवन हांगा रावयता कोणाचे पयशे काडूंक जातात इतले मेळटा तितले एन्जॉय तांचो एकूच शब्द तुका शिकयतात तांच्या विशयान ती उलयना तुज्या विशयान मेळटात तूं 3 लाख घाल तुका 20,000 मेळटात 30,000 मेळटात घाल 3 लाख म्हणलें न्ही कांय म्हणना एकच पेटी म्हणटात तुका मेळटा अशें आडयतात आनी ताचो परिणाम तुजे वयर तुज्या आत्म्याच्या वयर तुज्या आत्म्या जिणे वयर देखून ग्रेस्तकायच्या फाटल्यान वय हॅप्पी लायफ दोंडोवचें पळय हॅप्पी लायफ तुका वडटा पळय तुका दोंडयता पळय हॅप्पी लायफा फाटल्यान दोंडयता पळय ताचेर एक तुवें गुमान करनासतना रावोंक जायना तें तूं गुमान करिनासल्यार तुजी जिणींत पिड्ड्यार करून सोडटा तुजी जिणी संपूर्ण पिड्ड्यार करून सोडटा तुजी जिणी संपूर्ण पिड्ड्यार नाश करून सोडटा देखून ती थाळणी ताच्या खातीर मात पळया ग्रेस्तकाय गुमान दिजत पडटा कित्याक म्हळ्यार वस्तूंनी ग्रेस्त आसली तांची थाळणी एकच वस्तूंनी ग्रेस्त कारां वस्तू म्हळ्यार एक व्हडल्यान कार व्हडलें घर व्हडलें वस्तूर आनी तशें डिजायनर क्लोथ्स डिजायनर सॅन्डल्स व्हडले ब्रँडेड शूज ब्रँडेड वस्तूर ब्रँडेड आतांचे तुवाले ब्रँडेड आनी खंय ब्रँडेड वस्तू जाय देखून वस्तूंच्या फाटल्यान वस्तूंनी ग्रेस्त आसल्यार ताची थाळणी की ते तांच्या खातीर मात्र जियेतात ही थाळणी वस्तूंनी ग्रेस्त मनीस तांचे खात मात्र तांकां पडोवन गेला तांची ग्रेस्तकाय मात्र पडोवन गेल्या तांचे जिणी मात्र तांच्यो वस्तू मात्र तांच्या खातीर मात्र जियेतात तांच्या खातीर आपणा खातीर मात्र जियेतात आपणा खातीर जिवोवचें
हे येरांक पासत जियोवच्या बदलाक मदर तेरेसा येरां पासत जियेली, सोमी येरां पासत जियेलो, आसीस सान फ्रांसीस येरां पासत जियेलो, साल लोरेस मुजी तुजी आस्त हाड आनी पुराण्य रायन म्हणल्या खातीर आपयल्या वेळार मुजी आस्त हाडणे म्हणल्या वेळार ताची आस्त संवसाराची आस्त तुजी पूर हाडणे, तुजी आस्त बदी इगर्जेड्या पूर हाडणे म्हणून देखून पळय सभेची आस्त बदीक ताणें साल लोरेसान कारकोळच्या साल लोरेसान दाखोवन दिलें. तो खाले म्हळ्यार इगर्जेच्या पयशे राती तो दियाकोण जावन आसलो आनी पुरो तो इन्चार्ज आसलो पयशांच्या इगर्मेतीक. ताणें त्यो सगळ्या दुबळ्यांक गतादारणांतल्यांक राती वांटयले बऱ्या मनशांनी, सगळ्या रोमांत आसलेल्या दुर्बळ्यांक खावंक जेवंक ते पुरो आज कित्यान ते दिले. आनी दुसऱ्या सरायण 10 वरां भितर 12 वरां भितर येजो म्हणा आनी 12 वरां जाता सगळे दुर्बळ्या लोकांक तो हाडून गेलो. तुजे आस्त हाडणे म्हणलें तो सकयल रावलो रायाच्या आस्थानांत ते व्हडल्या ग्रावंडार लाखांनी लाख दुर्बळ वस्तूर पांगरून आसलो लोक थंय रावलो आनी आस्त घे म्हणून सालवार साडेसाल ताणें दाखयलें ही म्हजी आस्त म्हण इगर्मेतीची आस्त ही. दुर्बळ लोकूच इगर्मेतीची आस्त म्हणालो आनी ताका खायलीर बादलो तेल तापय आनी खायलीर उडया ताका म्हणून लोकांक घरा धाडलें आनी ताका खायलीर बादलो आनी ताका आंजान येवन वयर येलो, आंजान येवन वयर येलो. देखून मोगाच्यानो आम तो येरां पासत जियेलो, मदर तेरेसा येरां पासत जियेली. ह्या संवसारी सवलत्यो आपणा इतल्याक एन्जॉय करूंक बारी सुलाभ संवसारी देवान दिलां पुरा म्हाकाच म्हण लेखून म्हाका कितें दिलां देवान तें पुरा म्हज्याच खातीर हांवें एन्जॉय करीचें, हांवें सूख बगायचें, म्हजें सूख बगायचें म्हूण म्हज्या सुखा फाटल्यान हांव पडलो जाल्यार तें बारी सुलाभ जियोंक बारी सुलाभ वो फराग तद्विरोधपण म्हणजे इतल्याक ते जियोवचें आनी येरां पासत जियोवचें हाच्या मदें असो फरक जेजू ह्या काणयेंत ग्रेस्त मनशाच्या आनी लाजारासाच्या आपुरबायची काणी आपुरबायची वपार ही पुरा आमी एक एकटी म्हण ह्या खरेंच मात आमी वाचून नियाळ करचें. वो फरक वो तद्विरोधपण ह्या काणयेंत उठोवन दिसच्या बरी जेजू सांगता. लाजार पळया, लाजार तो दुबळो तरी जिनिये संगतीनी जिनियेच्यो थोड्यो संगतीनी जिनियेंत आमकां थोड्यो आत्मीक संगत्यात त्या जिनिये संगतीनी तो ग्रेस्त संवसारी संगतीनी तो दुबळो पूण जिनिये संगतीनी तो ग्रेस्त ताका मेळिल्ल्या सासणीक इनामांत तें कळटा ताची जिनी तो आपुरबायन जियेलो म्हणून जिनिये संगतीनी ग्रेस्त म्हणून देखून ताका ग्रेस्त इनाम मेळ्ळें उपरांत इनाम भयंकर बरें ताका इनाम मेळ्ळें. संवसारी वस्तूंनी दुबळो तरी दिवच्यान तो ग्रेस्त चॅरिटी म्हळ्यार मोग म्हज्या कार्यान दाखयलो जाल्यार म्हजो मोग आनी एकल्याचो पेल्याचो मोग म्हज्या कार्यान दाखयलो जाल्यार ताका आमी क्रिश्चन चॅरिटी म्हणटा. क्रिश्चन चॅरिटी म्हळ्यार मोग आमी हेरांच्या करण्यांनी दाखोवचो ताका चॅरिटी म्हणटात. नातल्यार लव म्हळ्यार मोग. पूण कार्यांनी तो हेरांक दाखयल्या वेळार कार्यांनी एक बरें ताका उत्तेजन दिलें, एक बरें ताका खाण जेवण दिलें, दुबळ्यांक इल्ली कुमो केली जाल्यार ताका चॅरिटी म्हणटात. चॅरिटी देखून संवसारी वस्तूंनी दुबळो जाल्यार चॅरिटीन तो ग्रेस्त मनीस पळया संवसारी वस्तूंनी तो बारीक ग्रेस्त अती ग्रेस्त पूण दिवच्यात दुबळ्यांक दिवच्यात चॅरिटीन तो कठीण दुबळो देखून वेतान आमी कितेंच व्हरूंक ना मोगाच्यानो वेतान कांय व्हरूंक ना. वो आमचो नेपोलियन मरता आसतना ताणें पेटेक ताणें म्हळ्यार लोकां मस्त रोमांत ताणें जाय जाल्यार पुरा खाणोंक ताणें पुरा लोकांचे पयशे सारले खंय मस्त पयशे सारले. नेपोलियनान मस्त पयशे काडले पयसो लोकां तावन खाणेलो आनी मरतना ताणें सांगलें म्हज्या पेटेक 2 बुराक काडीचे आनी त्या दोनी पण म्हजे हात भायर घालचे. नेपोलियन मरतना कांय वरिना पुरा रोमांत तो रोमाच्या लोकांक सोडून गेला. ताणें मारोग केले, ताणें व्हडले संख्ये बांदले, ताणें व्हडलीं डामां बांदलीं, थळीं बांदलीं, सगळीं करूंक लोकांक उत्तेजन दिलें आनी मरतना ताचे दोनी हात मरणाच्या पेट्यान देताना ताची इगर्जेंत पेट बैसरतना दोनी सेमिस्त्रीक येताना पेट्यांतल्यान मरणाच्या पेट्यांतल्यान दोनी हात भायर आसले ताचे. आतां थोडी फोटो पळोवंक पुरो आमी दोनी हात भायर आले कांय वरिना मोगाच्यानो मरतना आमी कोणूच कितें व्हरूंक ना. सासणीक इनाम ताचे लागीं ना, त्या ग्रेस्त मनशा लागीं ना. संवसारी वस्तून ग्रेस्त तरी दिवच्यान तो दुबळो मरतना कितेंच ताणें व्हरूंक ना. सासणीक इनाम ताका कांयच ना. ताका मेरीट म्हळ्यार प्रतिभा ताचें म्हणलें ताचें वडविकाय कांय नासली ताका. नो चॅरिटी नथींग. तो खाली आतांनी रितो जावन वळवळोवन तो गेलो. आज आमी ध्यान करी जाय मोगाच्या भाव भयणीनो जिणेंत तूं कितें आशेताय, तुज्या जिणेंत तूं कितें आशेताय. आमची आशा संवसारी आशा घेता आमची आपल्या मोगाच्यानो आमची आशा संवसारी आशा आमकां आमचें काळीज वाडटा.
आमचे खाळीत आमच्या आशा वाडटात संवसारी आशा सगळींची आशा आमकां ना सर्गींच्या वस्तूंक आशा ना हर एका दीस आमी मिसा वेळार तें वरेशन म्हणटा आमी तें प्रार्थना आसा प्रार्थुया म्हणटाना हर एका दिसा आसा ह्या संवसारी वस्तूंचेर आशा उणी करन ना दिसच्या वस्तूंक तुवें तयार केल्ल्या आसा सर्गींच्या अतिश्रेश्ठ वस्तूंचेर आमी गमाण दवरूंक आमकां कृपा दी म्हणून हर एका दिसा वाचता आमी आमच्या मतीन दरखण येता देखून आमची चड आनी चड आशा आमचे संवसारी आशात घेता मनशाच्या आतां पळयलें म्हज्या काळीज चड खंयची आशा घेता म्हळ्यार संवसारी वस्तूंची आशा घेता संवसारी वस्तूंची आशा चड जागो म्हज्या काळजांत ताणें घेतला आशा म्हज्या काळीज बरोवन गेलां संवसारी आशेंत बरोवन गेलां स्वाय सर्गींच्या ससनाच्या बाळच्या ससनीक बाळच्या सोडण्याच्यात काळीज बरलां ही आशा बरोवन गेल्या स्वाय ससनीक बाळच्या ससनाक उपकारच्या त्या आशेंत म्हजें काळीज ना त्या आशेंत म्हजें काळीज पेटाना थंय ही आशा बरोवन गेल्या देखून काळीज वडटा संवसारी आशेक देखून ससनाच्यो संगती आशा ताचेर करचे ससना बाळच्या वस्तूंचेर आमची आशा आसा जे म्हणून ह्या करेजमाच्या हर एका वाचपांत आमकां आसा मिसाच्या प्रार्थनांनी आसा देखून आमी ससना बाळच्या वा ससनीक संगतीची आशा करचे आमी ती आशा घेजय ह्यो तुज्या जिणेचो शेवट ससनीची आशा म्हज्या जिणेचो शेवट जायचे लाजारा बरी ससना बाळच्या आशा ससना बाळच्या वस्तूंची आशा म्हज्या जिणेचो शेवट जायचे तेन्ना तुका आंज उखलून व्हरतात तुज्या जिणेंत पेल्या देवा समोग तुजी ससनाची आशा देवा समोग आनी पेल्या समोग तुज्या काळजान बराजे तेदला आंज तुका आनी म्हाका उखलून व्हरतात आंज येतात उखलून व्हरूंक आमकां पाताळाच्यो शक्ती वळून व्हरनात आंज येवन उखलून व्हरतात तेन्ना तुका आंज उखलून व्हरतात जिणी ती काबार जाताना आखरेच्या घडये आंज तुका उखलून व्हरतात ग्रेस्त मनीस एक आसुल्लो मोगाच्यान ग्रेस्त मनीस आसुल्लो ताका जिणेन कश्ट आयले व्हडली आस्त आसली ताका व्हडलें कुटुंब आसलें व्हडलें घर आसलें रवळे राबरी आनी तांकां इल्लेशे कश्ट आयले जाल्यार ताका बौद्धीक आनी पुरो आसलें पूण सगळे तो प्रायवंतांचो बापूय मरणाच्या अंथरुणार आसता म्हणसर हांकां बायलेक एक दुबाव आलो म्हज्या न्हवऱ्या कडेन खंय बौद्धीक आसा म्हणून तो मरच्या रिस्केर आसतना तिणें तिच्या सुणांक पुतांक सांगलें पूत आनी सुणो आसल्यो पूत आसले तांकां सांगलें बापाडे खंय बौद्धीक आसलें मालगड्यांचें तें खंय आसा म्हणून म्हाका ताणें सांगोना म्हणून सांगता गी पळया मरणाच्या रिस्केर आत्तां मरता घडये मरता आत्तां उस्वास सोडटा म्हणल्यार बरें अंथरुणार आसा देखून एक सूण बारी बुदवंत ताच्या सांगात आत्तां रावता केदार सांगात गी दोळे उक्तेर तोंड उक्तेर वोंट उगडन सांगात गी म्हूण सांगता राखो रावता एक दीस तो उलोवंक सुरू करता इल्लो बरो जाता उलोवंक सुरू करतना लिंबो म्हणटा न्ही कारण तो पुर्त्या आयकोनच्या बदलाक सूण दोवता आतां लिंब्याचो सरबाती सारता पप्पा म्हणून पप्पा मांव म्हजो लिंब्याचो सरबाती आई सारता म्हणून सांगता दोन्नेता एक लिंब्याचो सरबात करना आनी ताका बरें गोड बऱ्यो साकर आनी गोड करून ताका लिंब्याचो सरबात कांय रूच कोणना म्हणून आदी सारना आलो मांव देखून पियोंक दी सत सांगून दी तूं आमचो अंडो तें बौद्धीक तें खंय आसा पळय बौद्धीक खंय लिपोवन दवरलां खंय पुरलां तें अंडो खंय पुरला भांगराचो अंडो वज्रांत तातूं अंडो तें खंय पुरला तो सांगून दी म्हाका म्हणून लिंब्याचो रोस ताका दिता लिंब्याचो रोस पियेताना तो उस्वास सोडटा मरता मेल्ल्या उपरांत ह्या घरांत रावचें नाका म्हूण आमचे कडेन कश्टात म्हूण तें घर आनी पुराय विकतात एका बिल्डर कोण येता ताच्या त्या जाग्याच्या वयर व्हडलें बिल्डींग बांदता ही वचून एक ल्हानशें घर काडून थंय रावतात रावल्या उपरांत शेजारची एक दीस फोन करतात आरे पळयलें गे तुमच्या घरांक व्हडलो बिल्डर तो बिल्डींग बांदूंक वचतना येदो व्हडलो हांडो मेळ्ळो ताका वज्रां परजळटात आनी उक्त्या करून पळयतना म्हजो पूत दोणसून दोऱ्या कडेन वचून तीन पळयलें ताणें पळयतना वज्रां परजळटात इतली हांव कोरडांचे ये जेजू म्हणाली सुणो माई सासूमाई पूत आनी पुरा जेजू आमकां हाणें सांगोना न्ही खंय आहलें म्हणून मागीर दोण येवन ताचे बिल्डरा कडेन म्हणाली तो आमचो जागो म्हज्या गोवान थंय दवरिल्लो तो दिजा ना आतां आमकां धर्नीपंदा मेळ्ळो ती आस्त म्हजी हांवें काणयल्या रजिस्ट्रेशन जावन एक हप्तो जालो आनी ती आस्त म्हजी तुमची न्ही म्हणून ताणें दिवंकूच ना आस्त बदी ताणें दिवना पूत तो आर्किटेक्ट जावन आसलो आर्किटेक्ट गुत्ता आसलें खंयच्याक आसलें गे म्हण ताणें ही हांडो खंय मेळ्ळो गे खंय उस्तितान मेळ्ळो गे वचून पळयलो ताणें पळयतना वांत लागी तें म्हज्या बायलेन तें घर काणयलें पळय म्हणून
म्हज्या पप्पा सांगू आसलो डॅडी सांगूंक आसलो ताणें लिंबो म्हणटाना हें दवलें लिंब्याचो सरबतान ताणें पुरतें सांगताना आयकाचें जालें म्हूण ताणें पिरगोवन लिंबो म्हणटाना आयकलें दवलें लिंब्या सरबत ताणें म्हळ्यार लिंब्याचो रूख म्हणलो ताणें तो सांगूंक आयिल्लो उस्वासाचो हेच्या पयलें लिंब्याचो रूख जलांत आसा ताच्या पोंदा हांडो आसा लिंब्याच्या रुखा मुळांत म्हणून वो भुरगो सायकल कोणो लिंब्या रुखा म्हळ्यार खेळोन आलो हे बायल कोणी सैरी आयले आसतना एक वचून लिंबू हाडून च्या करताली कितले पटी तो गुड्डावन गेला ते आसल्या कडेन ते फातर आसलो तिणें पळयला फातरा रावन ती काडटाली फातरा पोंदा हांडो आम तिका गुतूच ना इतलीं वर्सां लिंबे हाडटाल्यो लिंबे मस्त लिंबे जाताले जाल्यो लिंब्याच्या रुखांच्या मुळांत आलो हें सांगूंक तो ग्रेस्त मनीस आशेतालो सांगूंक लिंब्या रुखा मुळांत हांडो आसा म्हणून हांडो गेलो तूं ताणें दिवंक गुतना मोगाच्यान थोडे फुडें सगळे सोमा आयकाजे आमी देवाचें उतर आमी नातल्या आमच्या जिणेचो हांडोय आमकां कोणाक चलता देखून आमच्या जिणेचें बोदीक आमी जे बोदीक हेरां खातीर जियोंक म्हजो मोग म्हजो त्याग म्हजो सॅक्रिफीस जिणी म्हाका देवान कितें दिलां तें म्हज्या खातीर न्ही हेरां खातीर हेरांचीं दुखां पसूंक मदत बरी आमी करचें आमचें नॅट वर्थ न्ही आमी नॅट वर्थ म्हणून जो बिल गेट्स झुकेरबर्ग आनी म्हणल्या बरी बिल गेट्सान म्हणल्या बरी या अमेझॉनाचो दनयान म्हणल्या बरी या टेस्ला खाराचो दनयान म्हणल्या बरी आमची ग्रेस्तकाय आमचें नॅटवर्थ इतलें म्हणून आमी नॅटवर्थ म्हणून जो आमी क्रिस्तांवांनी नॅटवर्क म्हणाजे नॅटवर्क म्हळ्यार आमचो संबंध आमकां सलाह दिताली आमकां बुजयतली आमकां मार्गदर्शन दितली आमचो संबंध घट करतली आमच्या मोगाच्या मनशां आमचे म्हणजे आमचें नॅटवर्थ म्हणून जो नॅटवर्थ म्हळ्यार बँकांत कितले पयशे आहात कितली आसता बँकांत आनी दुडू कितलो आस्त बोदी कितें आमकां कारां कितली आहात घरां कितल्या हाका नॅटवर्थ म्हणचें आमचें नॅटवर्थ न्ही नॅटवर्क वीथ द पीपल कनेक्शन वीथ द पीपल कनेक्शन्स नॅटवर्क वय ते तशें केलें जाल्यार मदरचें व्हडलें नॅटवर्क आलें सगळ्या संवसाराचें नॅटवर्क आलें तिका थंय दुबळी हांगाय दुबळी रोमांत गेल्यार दुबळी सगळ्यांची दुकान ती पसतली देखून आमच्या कुटुंबांत सेंबर आमचें नॅटवर्क जायचें त्या वेळार आमकां आंज लाजाराक सर्गार येयल्ल्या बरी आमकांय लाजाराक येयल्ल्या बरी आंज येवन आमकां सर्गा वयतले आमी पळया विन्सेंट डी पावल दुबळ्यांचो तो ताच्या इमाजे लागीं एक दुर्बळो थंय पांयां कडेन एक दुर्बळो ताच्या वेंगेंत दुर्बळो ताची पाव फ्रेंच रेवल्युशन मोगाच्यान फ्रेंच संग्रामा म्हणटा फ्रेंच रेवल्युशनांत ते तरणाट्यांनी पुरा फ्रेंच रेवल्युशन तरणाटे जमा जाले मेळ्ळे पुरा इमाज्यो इगर्ज्यो तांणी पुटयल्यो इगर्जी भायर मार्गदेगराचे ग्रोट्टे पुरा तांणी रॉड हातान काडून लोंगडाचे रॉड काडून हजारांनी तरणाटे मेळ्ळे सांगाता मेळ्ळे एक 15 वर्सांत हांव 50 वर्सां भितरले तरणाटे हजारांनी लाखांनी मार्च करून पॅरिसान गेले येताना कॉन्वेंटाक आनी पुरा तांणी मार्शे पुटोवन इमाजी पुटोवन आनी पुरा गेले ते आनी एक कडेन येताना एका इगर्जी मुखार ती विन्सेंट डी पावलाची इगर्ज त्या इगर्जी मुखार व्हडली इमाज जाली विन्सेंट डी पावलाची तरणाटे जावले ती फुटोवंक येदे बडगे काडून येदे बडगे बेतां काडून गेले ती इमाज फुटोवंक दवले आनी फुटोवंक दवंक येताना त्या फ्रेंच रेवल्युशन तुमी आयकलो ना फ्रेंच संग्रामा म्हणून लोक उपराटलो गोवोरमेंटा वयर सरकारा वयर लोक उपराटलो आनी स्लोगाड काडून गेलो सगळें शार फुटोवन घालें तांणी लोकांनी लाखांनी करोडांनी लोक मार्गा देवलो तरणाटे आमकां पेट्रोला मोल सोडयताय ताका मोल सोडयताय हाका चड मोल सोडयताय म्हणून आनी देवले आनी ते व्हरून मेळ्ळें पुरा फुटोवंक लागले मेळ्ळें तें फुटोवंक लागताना थंय विन्सेंट डी पावलाची आसली आनी ताची फुटोवंक म्हणून फातर भितर दोंडणें काडून ती इमाज फुटोवंक दवरले इमाज फुटोवन तांचो मुखेली म्हणालो रावा उबार नाकात हात उबार नाका ताका तो आमचो वयर रावला तो आमचो ताचो जीव ताणें आमच्या दुबळ्यांक दिल्लो ताची दुखां ताणें दुबळ्यांक गळयल्लीं ताच्या खातीर तो जिवना आमच्या खातीर जिवना हात बोट लायनाका तो आमचो येर व्हडलो व्हडली इमाजी केल्ले येर थंय रावून आसले व्हडलो व्हडलीं खंय थायर ताणें कोणें आमची म्हणोनात व्हडलो व्हडलीं बिल्डिंगां व्हडलो व्हडलीं इन्स्टिट्युशनां आमची म्हणोनात कित्याक विन्सेंट डी पावल दुबळ्यां खातीर तो दिवलो मागोवणान तो दुबळ्यांक वयतालो आमच्या कापुजिनांत जोझफ कुपर्तिनो म्हणून आसा जोझफ कुपर्तिनो म्हणून तो आमचो कापुजीन सांत तो जेजूक पळोवंक ताणें केदाळ्यासून जेजू हांवें खालें केलें जाल्यार इतलें मागणें केलें जाल्यार म्हजी एक आशा मरच्या पयल्यान तुका पळयचें म्हणून मरच्या पयल्यान कित्याक येता तूं तरणाट आसतना तुका मेळटा म्हणटा आनी तो कांय 60 आनी 5 वर्सांच्या प्रायर आसतना ताका जेजू दिश्टी पडलो तो खंय तातून भायर येनातलो खंय मागोवंक आनी प्रवचनातलो
कोणेय वस्तू हाडल्यो जाल्यार ताणें सुपिरियर दिसान सुपिरियरान सांगलें तूं उंडे कर आनी दी म्हणून. तो उंडे करतालो देखून ग्रेस्त तुलो खाल करतालो आंगवण घालतालो. म्हाका येयल्लें बरें जालें हांव कोयंता गोवन दिता म्हणून. गोवन दितालो आनी मिल्ल दवरून तत्तो दळटालो. हाडलो गोवन पुरो लोक हाडून दितालो. तो गोवन तितलो वाचून वतान घाल आनी परत दवरतालो ब्रदर तो पाद्राप जावना ब्रदर तो. आनी तो हाडलो गोव आनी पुरो तो संग्राह करतालो ओट्टू दवरतालो आनी ताचें पीठ करतालो दिसा कितले जागी म्हूण. आनी तो राती उंडे करतालो मळ्ळ उंडे करतालो. उंडे करून ती गत आदारनातलो लोक सकाळीं बडे 4 वरांचेर पंत्यार उठोन येतालो. वो थोडे ते थोडे भाजी हाडन कोरियंडर भाजी हाडन कणपीर भाजी आनी बेवसो पालो अलेपरा फाले घालन इल्लीशी मिरसांग घालन ताका इल्लेशें लोणी घालन बरी करून चटणी करून व्हडलो व्हडले उंडे करून सोमां कातरतालो. ताच्या मदें ही चटणी घालन एक उंडो एक केल्यार पोट भरता. आतां तो उंडो दिता तो उंडो हांवें खाला. प्रमाण शिकताना हांव त्या कोयंता गेल्लो 1-2 हप्ते त्या कोयंतांत रावलो. मिसांग म्हाका पाद्राबण विगारान आपयल्लें म्हाका. ते मिसांगोंक येतालो पाद्राब रेजेर गेल्ल्या वेळार रावन येतालो आनी तो उंडो लोगो दुबळ्यान दितना म्हाकाय वांटूंक ती चटणी घालूंक आनी त्या दाळ त्या पाद्राबाणी म्हाका सांगलें अशें म्हणून. तो बाबा घेवन सांत अशें करतालो म्हणून. आनी तो उंडे खातना दुबळ्यांक दितालो. आनी बत्ती 4 वरांचेर लोक येता. 4 वरांचेर आनी त्या बेकरीन करण्यातावन तेजे बागीर उक्त्यांक करीचे आनी बेकरींतल्यान भितर तावन हात घालून उंडून उंडे काडचे ही चटणी घालची आनी त्या दुबळ्यांक खांटीनी भरून दिचे. देखून 4:30 वयताना आनी करून दिवचें जालें. आतां ही बत्ती 4 दुबळे येतात आमी उठोवन आमी कातरूंक आमी मेळटालो. ते ब्रदर करतलो सांगता हांव कातन चटणी घालून दितलो आनी वांटूंक ते जणे लागून दिवंक. आतां तो मागीर उलो सोड जावन आयले तेंच ताचें काम. इतलें करतना देवाक खुशी जाल्यो. आजची आशा आसली साक्रामेंत धाडयचें जेजू म्हाका हेवटें तें दिश्टी पडचें तुजें मुखामळ दाखयचें म्हूण. एक दीस न्हिदो नासतना जेजू ताका पंथ्यार दिश्टी पडलो. बत्ती आनी 4 उठाचे 4:30 5 जाता लोक ते येतात मागतेले येतात भिकारी येतात तांकां फटा दिवंक आनी सगळीं दीस तांकां खाय मेळनातले ते येतात बुकेक. तांकां एक व्हडलो उंडो दिलो सगळो दिसा पुरो तो येदो व्हडलो उंडो दितालो उंडून उंडो कोलो रूस म्हणना तो इटेलीचो गोव म्हणून बारी परबळ बासमती तांदूळ आसले बरी परबळ तो. आनी तो उंडो तांकां दिसताना वो कायल करतलो म्हळ्यार सकाळीं उठच्या पयलें बत्ती 4 वरांचेर जेजू ताका दिश्टी पडटा. उठ्ठा म्हणटाना जेजू दिश्टी पडटा. जेजूचें रूप वो वांत लागीं न्हिदेंत इल्ली आमाळचें जाता आनी जेजू मुखार रावला ताच्या मेजार रावला आनी आका पळोवन आसता जेजू. जेजूचें काळीज तो दाखयता जेजूच्या मोगान भरलें काळीज तो पळयता. म्हाका जेजूचें काळीज पळोवंक इतली आशा आली आशा भोगता. आनी जेजू तेदाळ म्हणटा जेजू हाडे 4 वरां जालीं आनी म्हाका म्हज्या वॉच 4 वरां दाखयता. आतां वचोंक हांवें उंडो चटणी करून दवरल्या फ्रिजांत ती खाण हांवें उंड्या भितर घालून ताका दिवंक. जेजू बेजार करनाका म्हाका परतून तुका सोंडोसो म्हणना जाल्यार ते आसात म्हाका तांच्या मोगान ताका वचनातल्यार आज म्हाका न्हीद पडना देखून म्हाका वाचोवंक जायना देखून हांव एक घडी येता म्हणटा. आनी येता तूं म्हाका एक घडी दिश्टी पडलें म्हाका 1 वर तुका पळोवंक जाय जालें पूण आज खाल 1 मिनीट मात पळयलें तुका जेजू तुका सोंड सोडटा म्हणटा आनी उठ्ठा आनी दोवता. फाटी येवन म्हाका बेजार जाता. हांव जेजूक सोडून गेलो सर्गा संवसाराच्या रायक सोडून हांव दुर्बळ्यांक दिवन गेलो न्हय. हांव जेजू कडेन बक्षान मागता आनी येता आनी वचोन ताच्या रुमांत येता. ते एक खुरीस आसता खुर्साचेर मुळांत दिंबी घालून तो रडटा जेजू तुका सोडून गेलो न्हय म्हणून. आनी दुसऱ्या दिसा न्हिदोंक येताना जेजू काल तूं म्हाका दिसलें हांव तुका सोडून गेलो हांव निर्भागी हांव कर मेळ्ळो फातकी म्हूण ताका तो मानखण येता आनी न्हिदता. न्हिदिल्ल्या तक्षण जेजू ताका परतून दिश्टी पडटा आनी म्हणटा तायस उलयता पयल्याचो उलोवना जेजू तूं 4 वरार उठोवन वचोन म्हज्या दुबळ्या भाव भयण तांचो आसलो हांव तांकां खावंक दिल्ल्यान माता जावन परतून तुज्या मुखार आयलो म्हणटा. हांव परतून आयलो तुका दिश्टी पडलो परतून आयलो तुका दिश्टी पडलो कित्याक म्हाका सोड न्हू हांव जिवंत म्हज्या वळवळच्या भावा मयदीच्या काळजांत हांव आसां तांची दुकां पसून गेलोय न्ही देखून हांव तुका परतून दिश्टी पडलो म्हणटा. जेजून आमकां दिश्टी पडचें परतून आमकां दिश्टी पडचें जाल्यार आमी पयलें वळवळच्या थंय जेजूक पळयचें. जेजू म्हाका मेळ्ळा जे वळवळ थंय. चार्ल्स बोरोमियो म्हणलो तो वकील मानतनाच्या कुटुंबाचो मोगाच्यानो चार्ल्स बोरोमियो आनी ताका तो खाल म्हणटा व्हडलो वकील जाता तो पॅरिसांत खाली 18-19 वर्सांचेर वकील जाता. मागीर ताका पाद्राप जावंक आशा येता. मागीर तो डिकान जाता आनी पाप साहेब ताका इगर्माचेच्या आस्तीचो वाटिकानाचो तो इन्चार्ज करता सगळे लेखपाक पळोवंक करता. आनी तें पळयता आनी ताका आशा येता पाद्राप जायचें म्हणून मागीर तो पाद्राप जाता. मागीर तो बिस्प जाता आर्च बिस्प जावन मिलानो मुळ्ळ्या कडेन आसा ताका थंय धाडटात. आनी ती मिलानो मुळ्ळ्या कडेन मस्त खरगां आसतात इगर्माचेच्या वयर त्याचे वयर मास जाता म्हणून पाप साहेबाक कळटा आनी पाप साहेब ताका थंय धाडटा बिस्प करून आर्च बिस्प करून मिलानो धाडटा. आनी थंय गेल्ल्या वेळार मिलानो गेल्या वेळार थंय असो दुबळो लोक आनी परत थंय येता हाचे कडेन दिवंक काय येना. हो तो मानतानाच्या कुटुंबाचो सगळी सांडून पाद्राप जावंक आयला.
आनी पयल्यान काडटा थंय आसले बरे बांक आसले ते बांक आनी पुरा भायर दवरता ग्रेस्त म्हणची मनशां मिसाक आयल्या लक्षणां तो येलाम घालता कॉस्टली वकील बांक ते पयशे पुरा दुडवान दिता खाली 2 बांक ते तितकेशे बसोंक जावचे 2 बांक पोरणे बांक कोणी इकून सांबळे उरले पुरे येलाम घालतात येलाम घालून त्या मेळ्ळो दुडू त्या दुबळ्यांक दिता मागीर तो एका जेवणाचेर एका उंडो 2 परांचो मात्र एक उंडो उदकांत बुडोवन एक उंडो घेता तो आनी पुरा ताचें इनकम आसलें पुरा तें कितें मेळटा तें पुरा दुबळ्यांक दिता देखून चार्ल्स बोरोमियो आज इगर मातेन परजळटा बोरोमियो म्हळ्यार व्हड जाणी परा घडल्या चार्ल्स बोरोमियो हेरां खातीर तो जैता दयेन काळजे बिरमोतेन ताचें काळीज भरता तशेंच हंगेरीची राणी एलिझाबेथ ती घोवा कडेन म्हणटा न्हवऱ्या कडेन हांव इगर्जेंत राणयो बरी ती कोडी राणयो बसतात येवन त्या गांवची ह्या गांवची हांगची ही हंगेरीची राणी येवन बसता आनी चार्ल्स व्हडलो राय तिचो न्हवरो आनी तिचे कडेन चार्ल्सान म्हणटा हांव जी तकल्यांचो तिचो मुकूट काडटा आनी निर्दो कुरो काडटा आनी निर्दोरता ती ना राय सांगता ना राय दवरजे राणयो तुवें इगर्जेंत आमकां दवरून बसोवंक मिसा वेळार म्हणून त्या दाळ ती म्हणटा म्हाका तुवें ना म्हणूं न्हय कांय ना म्हणूं न्हय राया खाजार जाल्ल्या घडये येतावन आज मुसोरी तुवें म्हाका किसारल्यान दिलां हें एक म्हाका तुवें परवणगे दिजे सगळ्या संवसार असो सर्गा संवसार असो धनी कांठ्याचो मुकूट दवरून कांठ्याचो मुकूट तकलेर दवरून कुर्सार वळवळटाना हांवें किरकोळ राणयेन किरकोळ रस्त्यान भांगराचो मुकूट दवरून बसोवंक म्हाका जायना म्हाका कुर्सार दिसता ताचे वळवळे ताचे कश्ट कांठ्याचो मुकूट आनी हांव इतलें बरें घालून भांगार सिंगार घालून बसोवंक म्हाका जाता गी आमचे मदें मस्त मागण्याचे मनशां मिसा घेताना भांगारांनी परा घालनात सादे वस्तू घालून येतात कित्याक म्हळ्यार सर्गा संवसाराचो धनी कुर्सार उमकळटा ते ताच्या माथ्यार कांठ्याचो मुकूटचा ताच्या पथकां खातीर न्ही म्हज्या पथकां खातीर म्हज्या तकलेन हांव खोटें चिंतल्या खातीर म्हज्या खोटें चिंतचें खोटी आशा संवसाराची आशा दवरल्या खातीर म्हज्या माथ्याचेर कांठ्याचो मुकूट दवरचें जालो पूण तुज्या नाका तुज्या मांड्याक तकले गाय जावन नजो म्हूण कांठ्याचो मुकूट ताणें दवरला हे आतां देवान दिल्लें दान धर्म करूं बरें करूं हें दान धर्म करनासल्या वेळार म्हज्या हाताक किडे मारी जाले पूण जेजूच्या हाताक किडे मारल्यात ती हंगेरीची राणी राय मेल्ल्या उपरांत तिचें हारामाणें तिच्या रावळेर ती खोडकारांक हिंसून हाडटा जागोना खोडकारांक मेळ्ळ्या खातीर तिच्या रावळेरांत मैसूरान वाणविलासा म्हणून राणयेचें आसा मैसूर आरामाणें मागीर वाणविलासा म्हळ्यार राणी आरामाणें आसा कोले सोबीत दंत मार्बलान केलां वाणविलासान मस्त लोक येता तें पळोवंक तशेंच हंगेरीच्या राणयेक एलिझाबेथाक रायान रावळ्यार बांदून दिल्लें त्या रावळेरांत पुरो खोडकारांक हाडून घालता आनी तितर उंडे करून पंथ्यार व्हरून कोणाक कळीत नासल्या बरी त्या खोडकारांक तिच्या हातान ती उंडे दिता मगाच्या न्हू देखून ती सांतां जाल्यांत देखून ताका आंजाणी येवन सर्गा केलां तुका आमी निर्धार करचे म्हज्या निमाण्या दिसा आंजाणी म्हाका आंजाणी म्हाका सर्गा व्हरीचे गी ह्या देंवसारांनी म्हाका पाताळा करीचे आनी म्हजे वळवळे सुरू जायचे देखून एक निर्धार करण्या करेस्मांत नियाळ जेजून दवरला फरक आमकां दवरला ह्या जेजूच्या मोग जेजूची दया जेजूची बिरमत आमच्या काळजांत घालून जेया देवासाने पेल्याचो मोग करया आमेन. दिव्यवाणी